शुक्रारा भारतीय काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधीची ताळगांवां कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर सभा जातकीच शेनवारा तो गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे वांगडी आनी विरोधी पक्ष मुखेली कवळेकाराक घेवन गोंयांतले गोंयचो आवाज, मायनिंग पीपल्स फ्रंट, गोंय अगेन्स्ट कोल आनी हेर संघटनांच्या प्रतिनिधीं बरोबर बसका घेतली आनी तांच्यो मागण्यो आयकोन घेतले, अशी माहिती गोंय प्रदेश काँग्रेसीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत प्रदेश काँग्रेसीचो चीफ गिरीश चोडणकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी कवळेकारान पत्रकारांक दिली. वेगळे वेगळे एक्टिविस्ट, खास करून गोंयचो आवाज, जेणी गोंयभर वेगळे वेगळ्या इशूचेर लोकां मदीं वचून जागृताय केल्याक आनी ते वेगळे वेगळे इशूचेर झगडटात, ते आयले आनी तांचो खास डिमांड जो आशिल्लो, एक म्हणजे आमचे लँड कन्वर्शन जाता आनी ते लँड कन्वर्शन जावन एक गोंयकारपणाचेर हल्लो जाता. तो मुद्दो तेणी रेज केल्लो. गोंयांक एक वेगळ्या तरेचो स्पेशल स्टेटस, म्हणजे फायनान्शियल पॅकेज अशें कांय न्ही, एक आमची जमीन आमी आनी गोंयकारपण कशें प्रिजर्व करपाक शकतले, आमची इकोलॉजी, आमची एनवायरमेंट, कारण हो वेगळ्या तरेचो एटॅक गोंयकारांचेर जाता आनी त्या खातीर ते झगडटात. आनी तेणी सांगलें की तुमचे परंपरेन आमकां नेहरू पासून गोंयांक कितें तरी दीत गेल्याक आनी राहुल गांधीजी कडेन तेंची एक अपेक्षा आसा की तुमी आमकां स्पेशल स्टेटस दिवचो, ज्या हितून आमचो गोंयचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातलो. त्याच बरोबर तेंचे बाकीचे वेगळे वेगळे इशू आशिल्ले, पूण तांचो प्रामुख्यान इशू आशिल्लो तो हो. दुसरो आशिल्लो तो रिवर नॅशनलायजेशन आसा तें डिनोटिफाय करप, ज्या कारणान आमच्यो न्हंयो ह्यो आमचे कडेन उरचे. हो सरकार आनी ह्या सरकारांतले थोडे घटक जे गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटाले, तेणी तेजे नंतर हें गोंयकारपण विकपाक ह्या भाजपाच्या सरकाराक सबसिक्वेंटली मदतूय केली. पूण तें लोकां भितर जाल्लें खबरूच आसा की हे सगळे कशें यू टर्न करून लोकांक फटयतात. सो ह्या प्रामुख्यान तांचे डिमांड तो तेणी मानलो आनीक एक गोंयांक वेगळे तरेचें सेव करपाचें आशिल्लें तें तांणी मांडलें. आनी तेजेर राहुल गांधीजीन तें सगळें आयकोनूय घेतलें आनी थंय खुबश्या डिस्कशनाक तो पार्टिसिपेटूय जालो आनी तें कशें करून करपाक शकता बेजिकली ताचेरूय ताणें चर्चा केली आनी ही वॉज व्हेरी कीन टू रिजॉल्व दॅट इशू. दुसरो गोंयचो रांपोणकारांचो एकवट, ही संघटनाय ताका मेळ्ळी, ताजे कडेनूय वेगळे तरेन चर्चा जाली आनी तांचो मुद्दो जो आशिल्लो तो CRZांक पयलीं जी तांकां प्रोटेक्शन आशिल्लें ट्रेडिशनल फिशरमॅन, थंय तेंचेर खंय तरी वेगळो तो हल्लो जाल्लो आसा ह्या न्यू CRZ नोटिफिकेशनान. आनीक जी सागरमाला आनीक रिवर नॅशनलायजेशन परत सगळें लिंक केलें तेणी आनी कशें करून तेंचेर हल्लो जातलो आनी तेंचोय परत सेम हें आशिल्लो कशें करून गोंयकारपण काबार जातलें, ह्या हेचेर तेंचे डिमांड आशिल्लें. त्याच बरोबर जी MPTच्यो जी एरिया मार्क केल्ली आसा, ती एरिया मार्क केल्ली म्हणजे जवळ जवळ अर्दें गोंय MPTच्या हातून वयतलें. सो ताचेर तांणी एक वेगळोसो डिमांड केला आनी ताजे भायर बाकीचे तेंचे वेगळे वेगळे इशूज आशिल्ले आनी खास करून नुस्तेकारांक, जे पारंपारीक नुस्तेकार आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें आनी तांकां सांबाळपाचें हें तेंचें खास करून डिमांड आशिल्लें. तेंय आमचे पार्टीचे अध्यक्षान बरें करून समजून घेतलें आनी तांचे कडेन तेणें भाचाभाच केली. दुसरो हें आशिल्लो की जो कोळशाचो प्रभाव जाता आनी कोळशाचें जें पॉल्युशन जाता त्या पॉल्युशनाचेर तेणें सविस्तर म्हायती जाणूनय घेतली आनी तेणी सारकी टॅक्निकली कशें पॉल्युशन तें वाडत आसा आनीक तो कसो करून फॅमिलींक थंय इफेक्ट जाता त्या हेजेर तेणें सांगलें की हो सामको खरेंच घातक इशू आसा. पूण एट द सेम टायम MPTकूय आनी MPTचे जे डिपेंड जे लोक आसात तांकांय आमी सांबाळपाक जाय, होय हें आशिल्लो. पूण थंय कसो करून गूड कार्गो जावं ताका ग्रीन कार्गो जावं ज्या कार्गोन कशें करून इम्पॅक्ट जायना आनी खास करून जो कोळसो येता जो लोकल कन्जम्शनाक कोळशाक येता थंय आमकां व्हडलेसो ना. पूण हांगा जो कोळसो येता तो फक्त कोळसो आमचो पोर्ट जस्ट यूज जाता आनी तो कोळसो आमचें कांयच संबंद ना, फक्त ट्रान्झिटा यूज जाता आनी थंय पॉल्युशनाचेर कसो इम्पॅक्ट जाता, तेजो रिवरांक कसो इम्पॅक्ट जाता, तेज्या रोड्साचेर कसो इम्पॅक्ट जाता आनी थंय एअर पॉल्युशनाचेर कसो इम्पॅक्ट जाता त्या हेचेर चर्चा जाली.
तिसरो एक तो प्रोफेशनल ग्रूप जो युनायटेड गोवन्स फावंडेशन जो वेगळे वेगळे इशूचेर ह्या सरकारा विरुद्ध झगडटा. चडशे प्रोफेशनल्स ते आशिल्ले आनी त्या प्रोफेशनल्सांकूय तेणी EVMसांचेर डिस्कस केली न्हू. VVPAT आनी EVM हें कशें करून टॅम्परिंग मुक्त करपाक शकता हाचेर तेणी थोडो जो अभ्यास केलो तेजेर तेणी उलयलें. आनीक त्या भायर कशें करून एक सिस्टम जें करप्शन चल्लां तें करप्शन कंट्रोल करपाची सिस्टम कशी घालपाक शकता जंय पब्लीक पार्टिसिपेशन आनीक एक गव्हर्नन्साचेर कशें हें जावपाक शकता त्या हेजेर चर्चा जाली. पूण हें सगळें आमचे अध्यक्ष आयकता आसतना तांणी एक हें केलें नोंद केली थंय की आमी सिस्टम आनी प्रोसेस कितल्योय केल्यो जाल्यार त्यो हे आसात ज्यो आतां सद्याक कितें चल्लां तें सगळें पळयलें जाल्यार. पूण तो म्हणटा बेजिकली मेजर डेंजर इज ऑलरेडी तेंचे जे लोक जे आसात त्या हेचे नेगेटीव मायंडसेटाचे ते ऑलरेडी इन्फ्लेटेटेड जाल्ले आसा वेगळे वेगळे सिस्टमान गेले कितले वर्साचे हितून. सो दॅट इज मोर डेंजरस टू द सिस्टम. तेंचो खास करून डिमांड आशिल्लो CRZ लोकल गव्हर्नन्साचेर, खास करून नंतर नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स, मायनींग, थोडे लॉज एनफोर्समेंट आनी थोडे मॉडिफिकेशन्स लॉज जावपाक जाय ते हेजेर. आनीक कशें करून मुखालो सेंट्रल गव्हर्मेंट हे इम्पॅक्ट करपाक शकता. काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधी मीन पिडीतांच्या मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या वांगड्यांक मेळ्ळो. तांचे बरोबर गोंयचे मीन खणी चालू करपा संबंदान भासाभास केली. त्या प्रमाण गोंयचे मीन खणी चालू करपाचें आश्वासन राहुल गांधीन दिलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान सांगलें. तो विषय लक्षात घेवन तेमी कालच आपल्या स्पिची भितर हे उल्लेख केलो की आमचो सरकार आयले उपरांत जे मायनींग आमी चालू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हें कालच म्हणलें. आनी आयज तेमी जेन्ना डेलिगेशन जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना तेमी सविस्तर सांगलें जे लिगली कितें चल्लें आसा. तेमी आनी एक रिक्वेस्ट केली की आमकां एक बरो लॉयर जाय पडटलो पार्टी तुमचे मार्फत आमी हेल्प करचें पडटलें की जे सुप्रीम कोर्टाक आसा ते कायदेशीर लढो आमकां दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर तुमची पॉलिटिकल इच्छाशक्ती कितें आसपाक जाय, पॉलिटिकल तुमी कशें म्हणजे पॉजिटीव आसपाक जाय, हे दोनी लिगली आनी पॉलिटिकली अशें हें करून आयज आमकां हो खाणग्रस्त मायनिंगाचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाक जाय. आनी सविस्तर तेणी आयकून घेतलें तेंचें की कशे पद्दतीन वचपाक शकता आमी, कितें करूं शकता आमी कशें. आनी हें सगळें आयकून घेतले उपरांत खरेंच ते लोकांक हें दिसलें की आयज खंय तरी काँग्रेसी कडेन जे आशेन ते पळोवपाक लागलेले आसात. आनी पॉजिटिवली म्हळ्यार खऱ्या अर्थांनी ज्या पद्दतीन एक मनीस अपेक्षेन येता त्या पद्दतीन आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान ते आयकून घेतला आनी तांकां फूल आश्वासन दिल्लें आसा की काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर येतलो तेन्ना जी तुमची अपेक्षा आसा ते अपेक्षे प्रमाणे आमी कार्य करतले. हालींच कांय दीस फाटीं गोंयचो आवाज संघटनेन पत्रकार परिशद घेवन राष्ट्रीय पक्षाचे फुडारी गोंयांत येतले तांणी तेन्ना गोंयचो आवाज संघटनेक मेळचे आनी गोंयच्या विशयांचेर चर्चा करून निर्णय घेवचो अशी मागणी केल्ली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन तांची मागणी पुराय केली. त्या प्रमाण काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गोंयांत येतकच गोंयचो आवाज संघटनेच्या वांगड्यांक मेळ्ळे. आतां प्रदेश भाजपाच्या समितीची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंयांत येतकच गोंयचो आवाज संघटनेच्या वांगड्यांक मेळोवपाची. गोंयचो आवाज संघटनेन केल्ली मागणी भाजप पुराय करतलो काय ना हें नरेंद्र मोदी गोंयांत येतकच कळटलें.